सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसच्यो मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या विजितासांव मोंतेरो आमच्या भावाच्या आत्मे पासत देवान ताका स्वर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया आमच्या पाप साहेबाक देवान ताका बरे भलायकेन सांबाळूंक आनी ताचो वावर बरे भाशेन करूंक आमच्या पाप साहेबाक फावो ती कृपा आनी बळ दिवंक मागुया. आयज आमची तरणाटी मागतात सगळ्या पॉलिटिशियन्सां पासत मागुया आमच्या सगळ्या राजकारभाऱ्यां पासत तांणी देवाचे कुशे प्रमाणे आपलें राज चलोवंक आनी जें कितें सगळें वायट आसा तें देवान नाटाक करूंक ओनीत पयस करूंक आनी बरेपण वयर काडूंक आमच्या सगळ्या राजकारभाऱ्यां पासत मागुया. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयता Igreja Antonieta Nunes आणि फामील होली क्रॉस आल्वारो कोस्ता आणि फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. ह्यार सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. म्हज्या ल्हानांतल्या भावा भयणाक तुमी जें केलें तें तुमी म्हाका केलें अशें जेजू आज आमकां प्रवचनान सांगतलो. दोन दिसाक देवाचें उतर आमकां आमच्या उदारपणा खातीर आमी दोन दान करूंक आमी ओदीक मागण्यांतल्यान आमचें जिवीत सारूंक हो कृपेचो काळ आमकां दिता आसतना आमी ओदीक कृपेन भरून देवाक मानता तसलें जिवीत सारूंक आमकां सगळ्यांक कुतकुतीत कृपा आनी बळ मागून घेवया. पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवाची काकलुतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी आनी तुमकां सगळ्यांक सारून सांगता मनाची तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओमोचो अपराध ओमोचो अपराध ओमोचो बडो अपराध हेडवा सदपागेनी सदांच अपवाद मरेक सगळ्या दुखांनी वखदां आनी तुमकां भाव भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमीन. सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या तारोका आमची काळजां बोदोत आनी आमची मनां सुर्गीचे शिकोवणेन उजवाडाय. हे परी प्राचीन काळाच्या त्यागी जिवीत आमकां सुफोड जायचें कोर. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान रासून चलयता सासनाच्या ससना. आमीन. लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइसेसा कोडे उलोवन सोरेस्परान म्हटलें, इस्रायलाच्या सगळ्या भुरग्यांक एकठांय करून उलय आनी तांकां अशें सांग, पवित्र जायात कारण हांव सोरेस्पोर तुमचो देव पवित्र. चोरूं नाकात, एकामेकाक फोटी मारूं नाकात आनी फोटोवं नाकात.
म्हजें नांव घेवन लोतीक सोपूत दिवं नाकात आनी अशें तुमच्या देवाचें नांव बोश्टूं नाकात. हांव सोरेस्पोर. तुज्या पेल्याक कसलेंच वायट करूंक नाका वो जबरदस्तेन ताचें कान घेवं नाका. वावराड्यांची मोजोरी दुसरो सकाळ पर्यंत दवरूं नाका. बेऱ्यांचेर शिराप घालूं नाका आनी कुड्ड्यांचेर वाटेक आडकोड्यो घालूं नाका. पूण तुज्या देवाचें भें दवर. हांव तो सोरेस्पोर. ओनीत करून फावो नासलोले निर्णय दिवं नाकात. डुडबोळांच्या तोंडाक पडून उलोवं नाकात वो ग्रेस्कांक फुसलावंक सोडूं नाकात. पूण निटी पोरमोणें पेल्याची नीत कर. तुज्या लोकांचेर बोगलांटां घालूं नाका आनी कारोना विरेट पेल्याचें रोगोत मागूं नाका. हांव तो सोरेस्पोर. तुज्या भावाचो काळजांत देवस धरूं नाका पूण तुज्या पेल्याची चूक दाखोवन ताका शिडकाय. आनी अशें हें पातक तुज्या माथ्यार आसचें ना. सोद घेवं नाका आनी तुज्याच लोकांचें भुरग्यांचो काळजांत राग घेवन रावूं नाका. तुजोच मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. हांव तो सोरेस्पोर. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब. सायबा, तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. सोगलीं बारबोड म्हणुया. सायबा, तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. सोरेस्पराची समोर सोबोरी जिविताची गोठाय. सोरेस्पराचे नेम सदांच कोरे नेणटायेची जाणवाय. जबाब. सायबा, तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. सोरेस्पराच्यो आज्ञो नितीच्यो काळजाचो संतोश. सोरेस्पराचो हुकूम स्पोश्ट उजोल दोळ्यांचो उजवाड. जबाब. सायबा, तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. सोरेस्पराची भोक्ती भोव पवीत सदां तोकपाची. सोरेस्पराचे निर्णय स्वताचे सोगले नितीचे. जबाब. सायबा, तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां म्हज्या काळजाचीं चिंतनां तुका मानो सोरेस्परा. म्हज्या कोडपा म्हज्या तारुका. जबाब. सायबा, तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. उद्गार. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारणाचो दीस तो होच. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेसून आपल्या शिसांक म्हळें, जेन्ना मनशाचो पूत सगल्या आपल्या दुतांक घेवन वैभवान येतलो तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या शिवासनार बसतलो. ताचे मुखार सगलीं राष्ट्रां जमतलीं आनी जसो गवळी शेड्यांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता तसो तोय तांकां कुशीन कुशीन दवरतलो. शेड्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक घालतलो. तेन्ना रासा आपल्या उजव्याक आसतल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यानो येयात. संवसार रचलेल्याक तुमचे खातीर तयार केल्लें राज तुमचें दायज करून घेयात. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवण दिलें. हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें. हांव वाटसूर कसो आयिल्लो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें. हांव विंगडो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें. पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली. बोणकोडींत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. त्या वेळार बरीं मनशां असो ताका साबाब करतलीं. सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पळोवन जेवंक दिलें, तानेल्लो पळोवन तुका पिवंक दिलें. केन्ना म्हूण तुका रस्त्यार पळोवन आमगेर बिराड दिलें, विंगडो पळोवन तुका न्हेसूंक दिलें. आनी तूं पिडेंत वो बोणकोडींत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेल्या. आनी रासा तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणी मदल्या एकल्याक जें कितें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें.
मागीर आपल्या दाव्याक आसलोल्यांक तो म्हणटलो, शिराप पडलोले न्हू सैतानाक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यान म्हजे सोशिली कोड सरून वचात. कित्याक हांव भुकेल्लो पूण तुमी म्हाका जेवंक वाडले ना, हांव तान्नेल्लो पूण तुमी म्हाका पिवंक दिले ना, वाटसूर कसो आयिल्लो पूण तुमी म्हाका बिराड दिले ना, विंगडो जाल्लो पूण तुमी म्हाका न्हेसूंक दिले ना, पिडेंत आनी बोडकुणींत पडलोलो पूण तुमी म्हजी खबर घेतली ना. त्या वेळार ही ताका जाबाब करतली, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो, तान्नेल्लो, वाटसूर वो विंगडो जाल्लो, पिडेंत वो बोडकुणींत पडलोलो पळोवन तुजी चाकरी करूंक ना. तेन्ना तो तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना मदल्या एकल्याकूय जें कितें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाकाय बी करूंक ना. आनी सासणाची कास भोगूंक आनी बरीं मनशां सासणाचें जिवीत भोगूंक वेतली. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचे शुभ वर्तमाना विशीं भाग्योंत आगुस्तीन आपल्या बरोवपान अशें म्हणटा, देवाचो मोग म्हणटा तो आमकां दोन तरेचो. एक मोग आमी करता जो आमकां पवित्र करता, आनी एक मोग आमी करता जो आमचें व्हडपण वाडयता. जायते फावटी आमी देवाचो मोग करता तेन्ना घोडये स्वार्थी मनान आमी करता जाल्यार तो आमचो मोग खरो न्हय. पूण आमी खरेंच मोग सेवे चाकरेंतल्यान देव आमचो मोग करता तसो आमी दुसऱ्यांचो मोग करूंक दिसपोटी वावुरता तेन्ना देव आमचो कितले उदारपणान आमचें उदारपोसण करता म्हूण आमी मोग करता जाल्यार खरेंच देव ह्या संवसारांत आसा म्हूण आमी दाखोड करता. आयचें वाचप हेंच आमकां दाखोड करता. जेसू आमकां किरीत भाशेन निमाणी जोडटी कशी जातली ती आयच्या शुभ वर्तमानांत कोडीत करता. आनी किरीत भाशेन हें उदाहरण आमकां दिवन तो सांगता की आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना कितें बरें आनी कितें वायट आसा तें विचून काडचें. आमी जायते फावटी जें कितें करता तें देवाचे मोहिमेक आमी करचें, कित्याक देवाचो मोग पवित्र. देव आमकां पवित्रपणान जिवंक आपयता. जेन्ना आमी बऱ्या मनान हो देवाचो मोग दुसऱ्यांक शिंपडायता, बऱ्या मनान आमी दुसऱ्यांक बरो वावर करूंक आमी उत्सूक जाता, बऱ्या मनान आमी दुसऱ्यांची सेवा करता, बऱ्या मनान आमी दुसऱ्यांक भाव भयणो पावता, आदार दिता, गरजेवंतांक आमी आदार करता, तेन्ना की देव खरेंच आमच्या आदाराक पावतलो. निमाणी जोडटी आमची जातली तेन्ना बोकड्या आनी मेंढऱ्या बरोबर आमकां देव आयच्या दिसा ह्या शुभ वर्तमानांत सूर करता. खंयचे वाटेन आमी पडटा तें आमकांच आमी विचार करुया. खरेंच आमी ह्या संवसारांत जियेता स्वार्थी मनान जियेता वो खरेंच उदार मनान दुसऱ्यांची सेवा करून आमचे चिती नासतना पेल्याची सेवा करूंक आमी दिसपोटी हार्पीत जाता जाल्यार आमकां अदीक आनी अदीक तोच जेसू आमी जेन्ना जोडटीच्या दिसा उबे जातले तेन्ना आमची गोवाय तो जातलो. आमकां सगल्यांक तेच कुरपेन बोर ह्या कुरपेच्या काळान अदीक आनी अदीक जा ते आमच्या जिवितान येतात ते प्रश्न आमी पयस करून ल्हान ल्हान सॅक्रिफीस करून दुसऱ्यांक आमी पावंक, दुसऱ्यांचो आदार करूंक, भुकेल्ल्यांक, तानेल्ल्यांक, रस्त्याचे देगेर आसलेल्यांक, कोण नासलेल्यांक, पिडेवंतांक भेट करून आमचें जिवीत आमी अदीक आनी अदीक भावा भयणीक मानता तसलें न्हय पूण देवाक मानता ते भाशेन आनी देवा पळयता ते आमकां अदीक आनी अदीक तो ह्या संवसारांत न्हय पूण सर्गीच्या राज्यान आमकां तेवो दितलो. हो तेवो आमी दर दिसाक आमकां मेळूंक प्रयत्न करूंक ह्या मिसांत कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C38 पेज नंबर 44. C38 पेज नंबर 44.
म्हज्या बाबूने मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्र आदाराक सर्वेस्व मानून घेवं. दयाळ बापा, भक्तीपणी आमी तुका भेटयता तें बलिदान तुका मानू. ताचे वरवीं आमची जीण पवित्र जावं आनी आमच्या पातकांची माफी आमकां मेळूं. आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासणाच्या देवा सूर काड्यान सोताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिनवासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सोय आमी दोमावन दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सोडवणीचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगल्या तुज्या दुतां भोगता सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र पवित्र सर्वेस्वर तूं स्वर्गांनी संसार पडला तुज्या वैभवांत. ओ सर्गीन तुका सोय सोय. सर्वेस्वराचे नांव येता तांकां सोय. ओ सर्गीन तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गूड पोरगोटुया. तुझ्या कुसानी मनोजीवन कोणा वरवीं तुवें आमकां सोदयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतल्या आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेऱ्यान सिमा आमच्या बिस्म साहेबाक, सगले याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रतिमोगान पाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची विविधी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगातीत सपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मदतान सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन. आमच्या सरोंडाराच्या आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा Pastorच्या शेणाव पवित्र शेरा समकायो शिकुशी जाता तुझी संसाराचा आमचो दिसपटो गिरास समकादी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां आतां पडू दिव नाका सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितान सबोस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आघातांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदांगले तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय तुमचे पवित्र शुभेच्छा बाबार्थाचे दिसका जी खुशी परमा तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता रासूच चलयताय सासणाच्या सासना सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सगळ्यां आसूं. माय मोगन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमचे काकुतो. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमचे काकुतो. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगले आमी सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिव नाका. आमेन. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या
प्रार्थुया. काकलूच सरा बापा, ह्या संस्कारा वरवीं आमच्या आत्म्यांक तशें कुडीक भलायकी दी आनी कुडी आत्म्या सयत आमची सोडवण कर. हे पुरी तुजो जैतिवंत मोग सासनाक व्हरनूक आमकां फावो जावं म्हूण मागता. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं तुमचे सव्य आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वोड उपकार. उत्सवाचे मागणे. स्वर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आनी आमच्या भावा सवे तुवें आमकां फावो केल्लो बावाड आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रिती मोगाचो उत्सव तुज्या राज्याच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदैव बरवोसो जागो. शुभ वर्तमानाची बियां तोकोन आसतना भोपूंक तुजी कृपा आमकां नुसरूं. नव्या स्वर्गा आनी नवे प्रितुमेच्या कोऱ्या बरवशान रावतना ही बियां मनशा कुडाक तशें आखीर वचणेक भितरल्यान तान बदलूं. तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावन सासनाक तुजी महिमा परचडूं. उत्सवाची कृपा आमा बरवशाच्या यात्रेकारां सवे सुर्गीचे तेवे जोडची आशा नव्यान जागूं. हीच कृपा सगल्या संवसारार सर्वंडाराचो संतोष आनी शांती पसराव. तुका आमच्या सासनाच्या पवित्र देवाक महिमा आनी वाखाणी सदां सर्वदा. आमेन. गायन घेऊया I4 पेज नंबर 117. I4. Yeah.